Isaiah chapter 8. Okay, this will be the foundation scripture for today's study. आज जे आम्ही सब्जेक्ट आम्ही शिकतले ते सब्जेक्टाचे हे बुनियाद जावन आसा हे वर्स. आमच्या क्रिस्त जिवितांत आम्ही जेन्ना देवाचे उतर वाचता या आम्ही देवाचे खबर आयकतात, आम्ही सदांच आमच्या मनान आनी काळजान हे प्रश्न करूंक जाय, जे खबर आम्ही आयकता, जे प्रिचींग आम्ही आयकता या देवाचे उतरा प्रमाणे आसा या ना म्हणून आम्ही हे प्रश्न करूंक जाय. आम्ही जर तो प्रश्न करिना जाल्यार आम्ही देवाचे सोत कितें ते आम्ही शिकचे ना. ओके, सोत कितें म्हणून ते आम्ही शिकचे ना. Isaiah chapter 8 verse number 20 कितें बरोयला? To the law and to the testimony, कायद्यान आनी कोरारान जोरी तर एक मनीस या उतरा प्रमाणे उलोयना जाल्यार म्हणजे कितें ताचेर उजवाड ना म्हणून देवाचे उतर म्हणटा. टू द लॉ एंड टू द टेस्टिमनी, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them, which means it is possible for people to speak. जायते आज लोक प्रिचिंग करतात, पण देवाचे उतर म्हणटा की जायते लोक प्रिचिंग करतात, पण आम्ही एक प्रश्न विचारूंक जाय, ते जे प्रिचिंग करतात तांचे भितर उजवाड आसा या ना म्हणून. आमकां कशें कळोन येतलें की ह्या मनशाचेर उजवाड आसा, देवाचे उजवाड आसा म्हणून कशें कळटलें आमकां? जेन्ना एक मनीस प्रीच करता कायद्या प्रमाणे, which means the Old Testament, आनी साक्षीचे प्रमाणे न्यू टेस्टमेंट, ते उतर आसूंक जाय. जरी तर एक मनीस म्हणटा वय थिंगा बरयल्या पण म्हाका देवान डायरेक्टली येवन उलयला म्हाजे कडेन अशें म्हणटा जाल्यार तो फटींग उलयता. कित्याक आयज जरी तर आमी प्रॉपर्टीचे आमी आयज आमच्या गोंयांत जायते प्रॉपर्टीचे प्रॉब्लेम चलता. कोर्टान जरी तर आमी गेले जाल्यार आनी कोण एक मनीस येवन तुजे प्रॉपर्टी एनक्रोच करून तूं वचोन कोर्टान केस घालता, जरी तर तो मनीस वचोन जजाक सांगता जाल्यार वय तेजे कडेन सगळे कागद आसा पूण म्हाका देवान डायरेक्टली येवन सांगला की ते प्रॉपर्टी जे आसा ते म्हजे म्हणून. वॉट वील बी युअर आन्सर? तूं कितें म्हणटलें? तूं कितें म्हणटलो? दीस इज पिसो मरे, हो पेपर म्हाजे कडेन आसा, नांव म्हजें आहा, प्रॉपर्टी म्हजें, आनी हो म्हणटा देवान हेका सांगला म्हजे प्रॉपर्टी म्हणून. यू वील डेफिनेटली मॉक एट हिम एंड लाफ एट हिम, वय न्हू. पूण जेन्ना प्रॉपर्टीचे जेन्ना खबर येता आमी रोखडेच लॉजिकल जाता आनी आमी कॉमन सेन्स यूज करतात. पूण जेन्ना देवाचें उतर आसा, आयज जायते भाव भयणी कितें करता, कॉम्प्रोमायज करतात. म्हणटा वय देवाच्या उतरान बरयला पूण तेका देवान म्हणलां आसतलें रे. So what we are doing today, we are compromising when it comes to God's word, but when it comes to property or anything about our treasure, we are not wanting to compromise. देखून देवान आमकां कितें दिला? उजवाड दिला. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. देवाचे उतर जे आसा ते म्हजे पावलांक आनी म्हजे मार्गाक वाट आनी उजवाड जावन आसा. It is a lamp, दियो, आनी उजवाड जावन आसा. देवाचे उतर, thy word is a lamp and a light. देवाचे उतर दियो आनी उजवाड जावन आसा. ह्या काळोखांत आमकां जरी तर कितें सोदूंक जाय जाल्यार आमकां देवाचे उजवाड जाय. We need the light of God.
And the Bible says God's word is a light. देवाची उतर उजवाड जावन आसा. So the Bible says to the law and to the testimony according to the scripture, if they don't speak, जरी तो उतरा प्रमाणे एक मनीस उलोयना जाल्यार कित्याक तो उलोयना? कित्याक म्हणजे तेजी भितर उजवाड ना. It is because there is no light in them. Now that's why to hide their darkness, तांचे काळोखाक लिपोवपा खातीर ते आयज कितें म्हणटात, म्हाका देवान सांगला, पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगला, होय उतरान अशें बरयला, पूण देवान म्हाका सांगला न्हू, पवित्र आत्मा येवन डायरेक्टली म्हाका उलयता. देवाच्या उतराची आयज गरज ना. आयज जायत्यो लोक अशें उलोवन देवाचे भुरग्यांक स्वतांतल्यान काडून वायट वाटेर आनी फोटींग मार्गान व्हरतात. आयज देखूनच देव आमकां सांगना, जेजू आमकां शिकयता, देवाच्या तोंडांतल्यान जे उतर येतात तेच आमकां जिविताचें जेवण जावन आसा. आनी देवाचें उतर आमकां खूब गरजेची. सो इट इज द फाउंडेशन, आमचे बुनियाद जावन आसा देवाचें उतर. टू द लॉ एंड टू द टेस्टिमनी, इफ दे स्पीक नॉट अकॉर्डिंग टू दीस वर्ड, इट इज बिकॉज देर इज नो लायट in them. Proverbs chapter 13. आयज आमी कितें उलयतले, आमी आयज एक असले टिचींग आमी उलयता जे फेमस आसा. जेन्ना कोण एक मनीस तुमचेर हात दवरून प्रेयर करता पळय, हांगा कितले जावन आसा, हांव पडला सकयल बाबा, हांव तुमकां सांगतलो हांव कित्याक पडलो आनी पडले उपरांत कितें जालें तें हांव तुमकां स्टोरी सांगतलो. पूण हिंगा कितले जाण आसा हात धरून या हात धरिनासतना फूक मारून मारता पळय, केन्ना पास्टर मायक घेवन फूक मारता फू करून, या फायर म्हणटा आनी कितें कितें म्हणटा. आयज जायत्यो लोक सकयल पडटात, होय न्हू? होय काय ना? होय काय ना? हांगा कितले जाण आतां सकयल पडला? हांव पडला. लॉस ना, लॉसान फायदो ना. एनीबडी? कोण पडोंक ना हिंगा? एक आं 1 2 3 आनी कोण? आयज आमी शिकी, हांव पडला. ओके, लॉसपाचें कांयच ना हिंगा, कित्याक आमचे भितर उजवाड नासले तेन्ना. तेजे खातीर जायत्यो ड्रामा जातात आयज इगोर्जेन. देवाचे उतरान आमी पळोवया कितें देवाचें उतर शिकयता. सिस्टर म्हणटा ती केन्ना पडोंक ना, पूण ताका दुखोलताले म्हणून. Proverbs chapter 13. कितें म्हणटा? Prokashni. No, Proverbs is Prokashni. No. Prokashni is Revelation. After Psalms. Why. Proverbs chapter 13. आयज थोडे लोक पास्टर फोनार उलयला पासून सकयल पडटात, म्हणजे इतलो पावर आसा. Proverbs chapter 13 verse number 13. देवाचे उतर कितें म्हणटा? Whoso despises the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. देवाचे उतर कोण इन्कार करता तेजे जिवीत कितें जातले? हिंदीन बरबाद म्हणटा न्हू, नॉस्ट जातले तेजे जिवीत. पूण जो मनीस देवाच्या उतराक भियोन देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक सोदता तेजे जिवीत देव बांदून उबारतलो. ओके, सो वी हॅव टू बी केअरफुल. आमी सदांच केअरफुल जावंक जाय की देवाचे उतर सोडून आमी केन्ना आनी कितें विश्वास करूचे न्हू. युअर फायनल अथॉरिटी तुजे जिविताचे सगळे तुजे जिविताचे जे आसा उतरा प्रमाणे आसूंक जाय. जशें तुजे प्रॉपर्टीचे आमी कागदा प्रमाणे करूंक सोदतात, तशेंच आमचे जिवीत देवाचे कागदा प्रमाणे चलोंक जाय, उतरा प्रमाणे. जेन्ना एक मनीस येवन सांगता वय तो हें बरयलां पूण म्हाका पवित्र आत्मा येवन सांगता अशें, तो पवित्र आत्मा न्हू, तो दुश्ट आत्मा देवाचे उतरा विरुद्ध उलयता. पवित्र आत्मा एक उतर हिंगा बरोवन दुसरें उतर हेजे विरुद्ध उलयचो ना, सैतान उलयता तसो.
सोयतान जेजू भाशेन रूप घेवन प्रगट मनशा मुखार जाता. इट इज रिटन इन 1 Corinthians chapter 11. सोयतान कितें करता? स्वर्गाचो दुदाचे भाशेन, एंजल ऑफ लायट, उजवाडाचो दूद भाशेन रूप घेवन मनशा मुखार प्रगट जाता. जाय तेज्या खातीर आयज लोक म्हणटा आपण पळय जेजूक पळयलो, आपण अशें अशें म्हणून. आनी देवाचें उतर म्हणटा तुमी विश्वास करनाकात, सोयतान तो. सो देवाचें उतर आमचें कितें जावंक जाय? फायनल अथॉरिटी. जॉन चॅप्टर 17 verse 17. जुवांवाचें शुभ वर्तमान, 17वी चॅप्टर. आय एम गिविंग यू दीस वर्ड्स टू मेक यू अंडरस्टँड. तुम्ही जाणा जावंक जाय की देवाचें उतरूच म्हजें फायनल अथॉरिटी जावंक जाय. पास्टराचें उतर न्हू. हांव जरी तर देवाच्या उतरा विरुद्ध उलयल्यार तुमी म्हजें उतर घेवचें न्हू. जरी तर देवाच्या उतरान ना जाल्यार तुमी म्हजें उतर घेवचें न्ही. यू शूड ऑलवेज स्टँड विथ द बायबल, नॉट विथ द मॅन. जॉन चॅप्टर 17 वर्स नंबर 17. जुवांवाचे चॅप्टर 17 17वी आवयस्वरान कितें बरयलां? Sanctify them through thy truth, thy word is truth. सोत कितें जावन आसा? देवाचें उतर सोत जावन आसा. आनी देवाचे उतरानूच आमकां कितें देव कोत्ता? नितोळ कोत्ता. आमच्या वायट मार्ग, आमचे पातकांचें मन, हे सगळे फोटिंगाचें मन, शिकोवप, हे सगळे नितोळ कशें जातलें जेन्ना आमी आमचें गिन्यान, हे आमचें चिंतनाय, आमचे विश्वास देवाचे उतरान आमी हाडटले. when we bring our thoughts, our faith, our belief into the word of God, we will be sanctified. आमकां तो कितें करता? धुवन उडयता. आमचे सगळे फोटींग शिकोवप सगळे धुवन आमकां स्वताचे हितून हाडटा तो टिचिंग्सान. Sanctify them by thy truth, thy word is truth. तुजें उतर सोत जावन आसा. पास्टराचें उतर न्हू, या सम एंजल्साचें उतर न्हू. आयज जायते लोक म्हणटा आपूण एंजलाक पळयल्या. देवाचें उतर म्हणटा कितें? एंजल पासून येवन तुका आनी कितें शिकोवप दिल्या जाल्यार तूं विश्वास करचें न्हू. Galatians chapter 1. Because nobody will preach gospel. Angels will not preach gospel. Jesus will not preach the gospel now. God will not preach the gospel. Holy Spirit will not preach the gospel. The work of preaching the gospel, शुभ वर्तमान प्रगट करपाचें काम फकत देवाचे भुरग्यांचें काम जावन आसा. देव आतां शुभ वर्तमान प्रगट करिना. जेजू मरण पोतून जीवन जावन स्वर्गा राज्यार गेले उपरांत तो केन्नाच येवन प्रगट करूंक ना शुभ वर्तमान. जेन्ना सॉल डेमास्काच्या रस्त्यार वयताना तो जेजूचे उजवाड पळयता, पूण जेजू ताका शुभ वर्तमान प्रगट करिना. अनानियास आनी बार्नबास येवन कितें करता? ताका गॉस्पल दितात. तशेंच तो युनक जो आसा तो एक्ट्स चॅप्टर 8 आयजाया चॅप्टर 53 वाचताना पवित्र आत्मा फिलिपाक सांगता वचोन प्रगट कर शुभ वर्तमान. ओके, एंजल्स केन्ना येवन प्रगट करिना. नाव ड्युरिंग द टाइम ऑफ ट्रिब्युलेशन दे विल डू इट, नॉट ड्युरिंग द चर्च एज. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड. इवन इफ समबडी सेज, जरी तर कोण येवन म्हाका एंजलान सांगला, म्हाका हेणेन सांगला, ना ना ना. वॉट डज द बायबल सेज? देवाचें उतर कितें म्हणटा. देन 2 Timothy chapter 3 verse number 16. दुसरो तिमोथी तिसरे चॅप्टर 2 Timothy chapter 3 verse number 16. देवाचे उतर कितें म्हणटा? ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इन्स्पिरेशन ऑफ गॉड. सगळे हे जे उतर आहा देवाचे, हे देवाचे जीव आसा. देवान उतरान कितें केला? आपले जीव फूक मारला. तेजेच खातीर जेन्ना आमी देवाचे उतर वाचतात आमचे भावार्थ वाडटा. पातकी जेन्ना देवाचे उतर वाचता तो संत जाता. ताजे पातकांतल्या रस्त्यांतल्यान जेजू ताका निवारून नवें जिवीत दिता ताका. कित्याक हे उतरान देवान आपले जीव फुकला
आनी हे बेश्टेच कागदान बरयल्ले उतर न्हू, पूण हे जिवीत उतर जावन आसा. आमी म्हणटा दिस इज अ लिव्हिंग वर्ड ऑफ गॉड. देखूनच जेन्ना आमी देवाची उतर आयकतात आनी जरी तर आमची वायट वाट आसा, जेन्ना प्रिचींग आयकता आमकां लागता तें भितर, कित्याक वाट आमचे वायट आसा. कित्याक आमकां लागता, कित्याक म्हणजे जीव आसा ह्या उतरान. आनी सो आमी कितें करूं, आमचें जिवीत आमी उतरां पोंदाक हाडूंक जाय. वी आर नॉट अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, वी आर अंडर द वर्ड ऑफ गॉड. ऑल आवर डॉक्ट्रिन्स आमी कितें शिकतात हे सगळे देवाच्या उतरा प्रमाणे आसूंकूच जाय. सो आयज आमी कितें शिकता, another two verses. 1 Timothy 5:21. 1 Timothy 5:21. 1 Timothy 5:21. थोडे म्हणटात आपणाकूच खबर ना कित्याक लोक पडटात म्हणून. सकयल पडटात, कित्याक पडटात आमकां हे क्वेश्चन करूंक जाय, देवाच्या उतरान सोदूंक जाय कित्याक पडटा, खंयचो आत्मो. हे पवित्र आत्म्यान लोक पडटा, ह्या मनशाच्या आत्म्यान लोक पडटात, सैतानाच्या आत्म्यान लोक पडटा, कित्याक पडटा, कशें पडटा, हे आमी प्रश्न करूंक जाय. आयज जायते वेळान आमी कितें करता, एक व्हडले गाडयेन कोण येयलो, सूट मारून येयलो, टाय मारून येयलो, तेजेर पवित्र आत्मा भरपूर आहा म्हणून आमी चिंतोन रोखडे पडटात. आयज जायते लोक चिंता, हा तो बरो दिसता, तो तेजे भितर देव आसा दिसा म्हणून. वी गॉट टू बी व्हेरी केअरफूल. आमी प्रश्न करूंक जाय सदांच आनी सोदूंक जाय देवाच्या उतरान, ह्या देवाच्या उतरान आसा या ना. देवाचे उतर आमकां कितें शिकयता, 1 Thessalonians chapter 5 verse 21 कितें बरयलां पळयात. आयज आमकां लोक कितें शिकयतात, जज करिनाकात, होय न्हू, जज करिनाकात. पूण देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता, वी हॅव टू प्रूव एवरीथींग. वी हॅव टू जज. आमी प्रूव कशें कोत्तेले जेन्ना आमी जज कोत्तेले. प्रूव ऑल थिंग्स एंड होल्ड फास्ट दॅट विच इज गुड. आमी सगळे कितें करूंक जाय, प्रूव करूंक जाय, जज करूंक जाय, आनी जे सॉत आसा ते गोट दवरूंक जाय आमी. प्रूव ऑल थिंग्स. How can we prove? By judging whether this is right or whether this is wrong. God's word tells us to judge. God's word tells us to prove. जेन्ना एक मनीस हे सोत हे वायट म्हणून उलयले जाल्यार अरे तोच आमकां सगळेच फोटींग आपुणूच सोत म्हणून सांग. नो, दॅट इज नॉट द वे हाव वी सी इट. देवाच्या उतरान अशें बरयलां या ना. देवाचें उतर कितें म्हणटा, प्रूव ऑल थिंग्स. सगळे तुमी जज करात आनी मागीर पळयात आनी सोत जे आसा तेका तुमी घट दवरात म्हणून देवाचें उतर सांगता. 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 2. तूं जरी तर स्पिरिच्युअल आसा जाल्यार तुका कितें करूंक जाय, Second Corinthians chapter 2 verse number 11. Why should we judge everything? आमी कित्याक सगळे जज करूंक जाय, आमी कित्याक चाकून पळोवंक जाय कितें गोड कितें आनी आंबट कितें, सोत कितें वायट कितें म्हणून कित्याक आमी जज करूंक जाय. आमी जज करिना जाल्यार सैतान कितें करतलो, आमचेर कब्जा करतलो. ही एनक्रोच आवर लायफ. देवाचें उतर कितें म्हणटा, लेस्ट सैटन शुड गेट एन एडवांटेज ऑफ अस, फॉर वी आर नॉट इग्नोरंट ऑफ हिज डिवाइसेस. That's why we need to test everything. Verse number 17 पळयात. Verse number 17 आनी कितें बरयलां, इवन ड्युरींग दोज टायम, त्या टायमान पासून कितें करताले, जायते लोक आसले देवाचें उतर हिंगा थिंगा फोटींग शिकोवपी. देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तें सोडून देवाचें उतर चेंज करपी. There were there people even in those time. For we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ.
There are many people who have corrupted the word of God today. That's why we have 400 Bible versions in the world. आयज हे बायबलान एक बरयला, त्या बायबलान आयज हांव जेहोवाज विटनसाच्या घरा गेल्लो, हांव तांकां विटनस करपाक. देवाच्या उतरान कितें बरयलां ते कितें म्हणून आसलें, आमी जेजू लागीं मागणें करूंक जायना म्हणून. आमी फकत जेहोवा कडेन मागणें करूंक जाय, जेजू कडेन मागणें करपाची न्हू. हांवें म्हणलें 2 Corinthians chapter 12 कितें बरयलां. पौलूस कोणा कडेन उलयता, कोणा कडेन मागणें करता, आपले जिविताचे जे कांटो आसा ते काडपाक कोणा कडेन मागणें करता तो. ही स्पोक टू जीसस क्रायस्ट, ही प्रेड टू जीसस क्रायस्ट. कितले फावटी, 3 फावटी तो मागणें करता जेजू कडेन की म्हजे जिविताचे कुडीचे कांटो जे आसा ते काड म्हणून. सो द बायबल सेज, to make him humble, God had allowed Satan, the messenger of Satan, to buffet Paul. त्यांच्या बायबलान कितें बरयलां, सोयतान तांकां तापड मारतालो. Satan was slapping Paul. कितलो तापड मारलो म्हाका खबर ना, but it is written like that. He was slapping Paul. So that is not what the Bible says. People are changing the Bible, corrupting the word of God today. And that's why we have false doctrine. तेजे खातीर आयज कितें जायत्यो डिनॉमिनेशन, जायत्यो चर्चीन कितें आसा, फॉल्स डॉक्ट्रीन, वायट शिकोवप, फोटींग शिकोवप. So now we will ask this question, according to the Bible, falling down or falling backside, not falling down, falling backside, is it scriptural? Is it from the Holy Spirit? जेन्ना लोक फाटल्यान पडटात, हे पवित्र आत्मा वरवीं पडटा, हे कशें? देवाचे उतरान कितें, देवाचे उतर कितें म्हणटा, कित्याक म्हणजे जायते लोक फुडल्यान पासून पडला, जायते लोक फुडल्यान पासून पडला. हांव बिलिवर जावचे आदीं पोरोरी एक जाग्यार एका घरांत म्हाका कोणें आपयलें प्रेरक. हांव कॅथलीक आसलो आनी एक फ्रेंड येवन म्हाका म्हणलो, आयज एक आमगेर प्रेयर मिटींग आहा, येता काय म्हणून. हांव गेलो, आपयलो म्हणून फ्रेंडान म्हाका आपयलो, हांव गेलो. आनी ते दीस ते प्रेयर मिटिंगान पास्टर नासलो, पास्टराची बायल लीड करताली. बरें कातार म्हणलें तेंच्यांनी, वर्शीप केलें, सगळें बेस्ट जालें. तेजे उतर बा नासलें म्हूण डायरेक्टली मागीर तेजे वर्शीप जाले उपरांत ती पास्टराची बायल येयली. तुमी जाणा आसतले बटी कुटिनो म्हणून, ओके. पास्टराची बायल येयली आनी म्हजेर हात दवरली. म्हणजे म्हाजे आदीं 2-3 जाण, आनीक 2-3 जाणांक लागून प्रेयर केली. 2-3 जाण ते पडले सकयल. हांव म्हणलो, अरे लोक कित्याक पडटा? हांव भियेलो, कित्याक दॅट इज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स, म्हाजे फर्स्ट एक्सपिरियन्स. हांव बिलिवर पासून जावंक ना, म्हाका चड खबर नासलें बिलिवरांचें कितें काय म्हणून. लोक सकयल पडटाले, म्हजे फुडल्यान 3 जाण सकयल पडले, एक बायल आनी 2 दादले. एकलो यंग आसलो, एकलो जाणटेलो आनी एक बायल. 4th म्हाजो टर्न येयलो. ती पास्टराची बायल म्हणली, फाटल्यान फाटीं राव रे, हो पडपाचो आहा. सो तो कोण म्हाका घेवन गेल्लो पळय, तो येवन म्हाजे फाटीं उबो रावलो. हांवें हांव पडल्यार पासून लागचें ना म्हाका, कित्याक हो सकयल म्हाका धरतलो. सो म्हणलें पळोवया कितें, कशें एक्सपिरियन्स कितें काय म्हणून. ती म्हजेर हात दवरली, म्हाका दुखलूंक ना, ती हात दवरली आनी थाय 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 म्हणून लागली, टांगसान उलोवंक लागली. पूण रोखडें थाय 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 म्हणटाली. हांव म्हणलें ही थायलंडाची काय न्हू, ही गोंयची. थाय 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 कित्याक म्हणटा, टांगसान उलयताली. आनी मागीर ती म्हणली, हो पडपाचो आहा. आनी हांव पडपाचो ना, पूण म्हाका आतां एक्सपिरियन्स करूंक जाय, पडल्यार कितें जाता म्हणून. आनी फाटीं म्हाका दवरपाक आयकलो आहा म्हणून हांवें कितें केलें, आय जस्ट पुट माय सेल्फ डावन ऑन हीज हँड. आय एम वेरी मच दीस, बट आय वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स नाव वॉट इज हॅपनिंग. आय वॉज अ लिटल क्रूक. सो आय फेल ऑन हीज हँड. हांव तेज्या हातीर पडलो आनी तो म्हाका सकयल न्हिदयलो. न्हिदलो उपरांत कांयच जायना, म्हाजे दोळे उक्ते करून हांव पळयता, ती म्हणटा पळयत आत्मा आहा तिचे वयर. आनी आय एम ट्रायंग टू गेट अप, म्हणलें ना आतां उठ नाका तूं, कांयच जावंक ना. बट आय फेल डावन. आय एम ट्रायंग टू ओपन माय आयज, ट्रायंग टू गेट अप. ती म्हणटा ना पवित्र आत्मा आहा तिचेर. मागीर सगळें जालें, मिटींग जालें, घरा गेलो.
घरा गेल्या उपरांत हो म्हाजो फ्रेंड कोण आहा पळय बिलीवर येयलो म्हाज्या घरान 11 जाली. दारार मारली, मामी दार उक्ते गेली आनी म्हणलें तुज्या चेड्याचेर आयज पवित्र आत्मो येयलो, अभिशेक येयले तेजे वयर. म्हजें जिवीत बदलूंक ना, हांवें जेजूक मानून घेवंक ना, पूण हेणेन म्हणलें कितें हेजेर एनॉयंटींग येयला म्हणून. तें म्हजें फर्स्ट एक्सपिरियन्स. थिंगासान म्हाजें रिसर्च स्टार्ट जाली कितें जाता, कित्याक जाता. हांव बेश्टोच पडलो, म्हाका टेस्ट करूंक जाय म्हणून. आयज लोक कित्याक पडटा. मागीर 1 वर्सा मागीर हांव जेजूक मानून घेतलो. आय केम टू नो द ट्रूथ, आय केम टू अंडरस्टँड द गॉस्पल जाल्या उपरांत जेजूक मानून घेतल्या उपरांत सोत डॉक्ट्रीन शिकोवपी कोण नासलें म्हाका. सो हांव सगल्याक भोंवतालो, हिंगा थिंगा सगळे मिटींग जाताले, सगल्याक वयतालो हांव. एक व्हडली मिटींग आसली पणजे, त्या मिटिंगाक गेलो. बरें प्रेयर चलताले, नायस वर्शीप, सगळे नाचताली. सगळे जाले उपरांत पास्टर प्रेयर करूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो आपूण हिंगा पवित्र आत्म्यांक पळयता, द होली स्पिरीट इज मुवींग अपॉन एवरीबडी. हांव भियेलो. ही इज अ बीग नेम इन बँगलोर, पॉल तंगया. तो म्हणूंक लागलो आय कॅन सी द होली स्पिरीट. अकॉर्डिंग टू द बायबल यू कॅनॉट सी, बट ही सेड आय कॅन सी द होली स्पिरीट. आपूण पवित्र आत्म्यांक हिंगा पळयता, तुमचे वयर भोंवता तो. बट दॅट टायम आय डोंट नो द ट्रूथ. म्हाका स्वत कितें तें कांय खबर ना. हांव रडोंक लागलो, कित्याक सगळे पडटा डब 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 करून. हांव रडोंक लागलो. आय वॉज ओन्ली 17. हांव भियेलो, अरे हांव कित्याक पडना काय म्हणून. दॅट टायम आय फेल बिकॉज आय वॉज लिटल नॉटी, आय वॉज नॉट सेव्ड. बट नाव एवरीबडी इज फॉलोइंग, आय एम नॉट फॉलोइंग. हांव कित्याक पडना. हांव समजूंक लागलो कितें हांव व्हडलो पातकी म्हणून. That is the time I was also starting praying to God for gift of tongues. हांव पडोंक ना सकयल. आनी म्हाजे फाटीं 2-3 जाण आहा, कित्याक हांव रडटालो देवा कडेन, देवाचे पावर येवंक जाय म्हजेर म्हणून. आनी कांयच जावना. हांव गेलो घरा मागीर. And God, I began to talk to God. And God took me to the Bible. And so we will start and see. आयज आमी शिकया देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता म्हणून. लोक आयज कित्याक फाटीं पडटात. हे फाटीं पडटा हे पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जाता, या सैतानाच्या शक्तीन जाता, या आमच्या सायकोलॉजीन जाता. कित्याक जायते लोक आयज सायकोलॉजीक लागून पडटात. हांव पडना जाल्यार लोक कितें म्हणटले म्हजे भितर पवित्र आत्मा ना म्हणून पडटात ते लोकांक दाखोवपा खातीर. थोडे पडटात. हांव पडना जाल्यार पास्टराक वायट दिसतलें, पडले पास्टराक मातशें बरें दिसतलें आनी पडटात आयज लोक. थोडे खरेंच पडटात. हिंगा पास्टर म्हणटा फायर, हिंगा थिंगा लोक पडटात सकयल. एकामेका एकल्याचे वयर दुसरो. बायलां भुरगे म्हूण कोण पळयना. पळयला आसतले तुमी. आं कोण पळयना आयज. बायल आहा खुशीक, दादले आहा खुशीक. बायलांचेर पडटात दादले, दादल्यांचेर पडटा बायलां. आयज पडटात हय न्हू. बॅनीन आपले सूट काडून अहो करता, सगळे पडटात सकयल. तुमी टेस्ट करा. हांव कोणाचें वायट उलयना, तुमकां आय एम ब्रिंगींग रियलिटी. तुमी चिंतोंक जाय. म्हाजे बायलेचेर कोणी येवन पडले हांव थापड मारतलो तेजेर. पूण प्रेयर मिटिंगान कोणी कोणाचेर पडो, अरे बाबा पळयत आत्मा, वॉट इज दीस. रायट. वेर इज द प्युरिटी ऑफ युअर वायफ, वेर इज द प्युरिटी ऑफ युअर हजबंड. पूण चर्चीन आमी कितें कॉम्प्रोमायज करतात. कितेंय आसूं कॉम्प्रोमायज. वी हॅव टू आस्क दीस क्वेश्चन. तो एकलो नायजेरियाचो एकलो आहा क्रिस म्हणून, लांबेलो व्हायट कलर घालता सूट. तेजे मिटिंगेन तो म्हणटा यू वॉन्ट समथींग. कितें समथींग आय डोंट नो. यू वॉन्ट समथींग आनी घालता तो टेक इट. बेडा बडा 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 सगळे प्लास्टीक चेर. कितले चेर मोडटा एक दिसाक खबर ना. एकामेका पडटात. दॅट इज ट्रूथ. इट हॅज टू बी ब्रॉट आउट. इट हॅज टू बी टोल्ड. आय एम नॉट ट्रायिंग टू जज एनीबडी, but I have to judge. According to the Bible, you have to judge, right? You have to judge the prophet. You have to tell the truth. Why is people falling? Maybe that is right. Maybe they are falling under the whatever. Maybe he is really having power. You want something म्हणटा हात बोणायता सगळे पडटात सकयल. फाटी पळयता कॉयराक डुब 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 सगळे पडटात. पास्टरां पासून पडटायस. येसो न्हू. तुमी युट्यूबान वचून पळयात, बॅनीन पडटा सकयल.
All the pastors are falling today. So we have to ask the question, हे question आम्ही करूंक जाय, देवाचे उतर कितें शिकयता? लोक आयज पडटा कित्याक? पास्टर आयज पडटा कित्याक? You want something आनी सूट बोणायल्यार सगळे हजारांनी लोक पडटात. बायलांचे वयर दादले पडटा, दादल्यांचे वयर बायलां पडटा, फाटी फुडें कोण पळयना, भुरगीं आहा काय ना म्हणून कोदेलां मोडटात, हें कितें? सो वी हॅव टू आस्क द क्वेश्चन, हें पवित्र आत्म्याचें काम या दुष्ट आत्म्या सोयतानाचें काम? हें आमी क्वेश्चनां करूंक जाय. दिस इज नॉट समथींग वी हॅव टू दिस. There has been many bad testimonies when these things happen. There are a lot of immorality that happens when people fall upon one another. Something to think about that. So let us look into God's word one by one. Okay? Daniel chapter 8. Daniel chapter 8 verse 16 to 18. And I heard a man's voice between the banks of Ulai, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. God is speaking to Gabriel, telling to make Daniel understand the vision. So he came near where I stood. And when he came, I was afraid and fell on my face. But he said unto me, understand, O son of man, for at the time of the end shall be the vision. Now as he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face toward the ground, but he touched me and set me upright. Daniel is seeing a vision here. He's seeing the vision. When he saw the vision, he goes on his face forward. फुडल्यान वचोन कितें करता? He falls on his face. It's a mark of worship. When we kneel down, we fall on our face and worship, right? आमी जेन्ना worship करतात, आमी दिमी घालून आमचे in the Bible Elisha जेन्ना मागणी करता पावसाक लागून तो कितें करता? आपले तोंड जमनीर आपले दिमीचे मध्ये घालून मागणी करता. He worships and prays. When you fall on the fall म्हणजे कितें? ढप्प करून फोडून नाक फोडपाचें न्हू. Means you are in control. The Bible says last week आमी पळयला, the spirit of the prophet is under the prophet, right? So falling on the face means you go down and you are in control. You bow before God, you worship him, and God always sets him right. So here Daniel is falling on the face. It's a mark of worship. Daniel. Okay. First, we'll see here in Matthew chapter 17 verse 6. Matthew chapter 17 verse 6. जेन्ना मनीस देवाचे आराधना करता, देवाक वर्शिप करता, तो कितें फाटी पडोन वर्शिप करिना, फुडें पडोन वर्शिप करता. पडोन म्हणजे कितें? नाक फोडपाचें न्हू. दिमी घालून he is prostrate on the ground and he worships God, or he bows before God and worships God. Okay? We see in Matthew chapter 17 verse number 6. Matthew chapter 17 verse number 6. And when the disciples heard it, they fell on their face and were sore afraid. Of what this is? Of the voice from heaven. This is about the Mount Transfiguration. They see Jesus and they hear the voice from heaven. Devache awaz. And they are saying, this, God says, this is my beloved son, hear ye him. And they see Jesus Christ in his glory, in a glorified body. And the Bible says, when the disciples heard it, they fell on their face and were sore afraid in Mount Transfiguration.
Let us see in 1 Corinthians chapter 14. Falling on the face is a picture of worship. Falling forward on the face. 1 Corinthians chapter 14. Look at verse 25 and 26. Yes, last week we saw, last week, जेन्ना ऑन भावार्थी येतात आणि देवाची उतर आयकतात आणि सोजमोतात, सोजमोले उपरांत ते कितें करतात? The Bible says, verse number 25 and 26, and thus the secrets of his hearts are made manifest, and so falling down on his face he will worship God and report that God is in you of a truth. जेन्ना एक ऑन भावार्थी सोज जाणा जाता, तो कितें करता? आपले मुखार पडोन, देवाचे मुखार पडोन तो कितें करता? देवाक महिमा दितलो आणि वर्शिप करतलो. You know, when you look at God, you worship him. You fall on your face and you worship him. Look at 1 Corinthians chapter 14 only. Look at verse number 40. Verse number 40. Let all things, whatever you do in the church, je tumi koi prayer meeting an kottat, let all things be done decently and in order. Tumi kide kottat poi sogle kide koshe korun jay? It should be decently and in order. There should be no confusion. Imagine an unbeliever comes and दादलो बायलेचेर पडटा, बायल दादल्याचेर पडटा, पवित्र आत्म्याचे पावर म्हणटा, ऑन भावार्थी कितें म्हणटलो? अरे कितें चलता हिंगा? What is happening? It's a confusion. It's not order. Right? In an honest, no father wants any other man falling on his daughter. Am I right? As a father, पायक नाका की आनी कोण दादलो आपले चेडवाचेर पडत. होय न्हू? कोणच गोवाक नाका आपले बायलेचेर दुसरो कोण दादलो पडोंक जाय म्हणून. We don't want that. It is not decent. It is not right. It is unholy. हे पवित्र न्हू. पूण जेन्ना बेनीन आपले सूड गुणायता, एकामेकाचेर पडटात लोक. क्वेश्चन आमी करूंक जाय, हे पवित्र आत्मो या ना म्हणून. That you have to answer this. You ask this question. Be honest. हे पवित्र आत्मो आपले चेडवाक दुसऱ्यांचेर पडोंक दितलो या ना? More than me being careful about my wife, God is more concerned about his daughter. Right? More than me being careful about my daughter, God is more careful about his daughter. He speaks about holiness. The Bible says, let no man touch any other woman before marriage. How about falling upon one another? That's adultery. Lasciviousness. That's wicked. It is not of the Holy Spirit. That is not decent. म्हाका नाका म्हजी बायल हिंगा पडोन लोवलेल्या लोकांच्या फुडल्यान. येस, पूण इगोर्जीन जाता, प्रेयर मिटिंगान जाता आनी आमी म्हणटा पळयत आत्मो, आनी बायल गुंता हिंगा डूम 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 करून. म्हणले कोण चादर घालतात मागीर? पवित्र आत्मे जाल्यार चादर कित्याक घालतात? Correct? It's a serious question to ask. It's a genuine question to ask. हे आमी क्वेश्चन करूंक जाय, कित्याक बाबा अशें? So it is not decent. एक बायल दादल्यांच्या मुखार, आयज तुमी क्वेश्चन विचारात, you ask this question, जायत्या प्रेयर मिटिंगान सगळ्यांकीन सुबेज दादले पडटा या बायलां पडटा? आयज बायलां पडटा. होय न्हू? खंयचे प्रेयर मिटिंगाक बस, पास्टर रोकडो पास्टर अहो केल्यार बायलां डूम करून पडटात. दादले चड पडना, दादले चिंता, अरे पडल्यार लोक कितें म्हणटले. बायलां तशें चिंतना, बायलां म्हणटले पडया चल पळयत आत्मा म्हणून सांगतले.
आयज तशें चलता. इट्स बिकम अ फॅशन, वर्ल्डली फॅशन. म्हाका नाका म्हजी बायल लोकांचे मोदे पडलेले, म्हाका नाका म्हजे चेडूं, म्हाका चेडूं ना बट आय एम जस्ट गिवींग एन एग्जाम्पल. दादल्यांचे मोदे पडलेले आनी भोंवलेले थिंगा डुडूर करून. कित्याक ते डिसेंट न्हू. देवाक नाका आपले चेडवां, आपले धूव अशें भोंवलेले दादल्यांचे मुखार. गॉड इज अबाउट चॅस्टिटी, अबाउट प्युरिटी, अबाउट होलिनेस. आयज तुमी युट्यूबान घालतात, रोखडे कितें युट्यूबान पळयात, आयज होली स्पिरीट म्हणजे लोक रोखडे हें करतात, सकयल पडटा, आख्खी इलेक्ट्रीक शॉक येयल्लो भशेन. देवाच्या उतरान खंय आहा तशें? सो वी विल सी. इट इज नॉट डिसेंट फॉर अ वुमन टू फॉल. In fact, God says, women, keep quiet. Right? But they are screaming in the church. When they fall, सकयल पडले उपरांत कितें करतात? किवच्यो मारतात. आनी देव म्हणटा ना 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 तरी सगळे उगी रावात म्हणून. पण हिंगा सगळे डबा 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 करून पडटात. लायनीक रावतात. पास्टर हात लायतलो आनी हांव सकयल पडलेले म्हणून. So ask this question. I'm not trying to criticize the denomination. हांव एक डिनॉमिनेशन एका मनशाक क्रिटिसायज करिना. हांव दाखयता तुमकां. हांव सोदता ना. हांवूय पडोंक आशेतालो, हांव रडटालो, म्हाकाय कित्याक पडोंक, हांव कित्याक पडना, गोडेक हांव व्हडलो पातकी म्हणून. पूण देवान म्हजे दोळे उक्ते केले आनी उजवाड दाखयलो तो म्हाका. सो इट इज नॉट डिसेंट. डिसेंट न्हू जेन्ना बायलां सकयल पडटा दादल्यांच्या मुखार. होय न्हू? यू आस्क दिस क्वेश्चन. बाजारांत तूं वचून पड सगल्यांच्या फुडल्यान, पडटली न्हू? नुस्त्याच्या बाजारान सगळे चिकट जाता. तूं पळयता चिकट आहा थिंगा पडचो ना हांव. हा पळयत वच मग थिंगा पावना दिसता. पूण चर्चीन कितें जाता? चादर बिदोर येता वयर, सगळें सारकें जाता मागीर. आस्क द क्वेश्चन. आमी कितें रोखडे पास्टर म्हणटा म्हणजे रोखडे घेवपाचे न्हू, सगळे टॅबलेट कशें घेवचे न्हू, ते टॅबलेटूच ते सोत न्हू ते. सो इट्स नॉट डिसेंट. So we will ask this question now. Why people are falling backside? लोक कित्याक फाटी पडटात? Okay? Why are people falling backside? आयज तेजे खातीर एक टर्म दिला, स्लेन इन द स्पिरीट. तुमी आयकला आसतले. कितें म्हणटात? स्लेन इन द स्पिरीट. You have to understand the word slain म्हणजे कितें? गोमटी कातरपाची. Slain. According to the Bible, slain means everywhere you slain म्हणजे somebody's throat should be chopped. Chopping the neck. Slain in the spirit. ते पवित्र आत्म्यान कोणाची गोमटीच कातरतात म्हणटात ते. तेजे खातीर लोक सकयल पडटात. देवाच्या उतरान आसा तशें ना. Let's go to Genesis. Chapter 49. Why are people falling backside? लोक आयज फाटी कित्याक पडटात? आनी आयज पास्टरान शिकयनात कित्याक? उजवाड ना कितें तेंचेर? उजवाड ना जाल्यार आमी काळोखान कितें करतात? वाती पेटोवपाक वयतात. Verse number 17, chapter 49. Chapter 49, verse number 17. Look at verse number 16. Dan shall judge his people as one of the tribe of Israel. Dan is one of the tribe of Israel. Israelan 12 tribe असले, तितून एक येवन Dan तेजे नाव. पूण हे tribe of Danan कितें केलें? They brought idolatry into the Israel nation. इस्रायलाच्या
नेशनान तेंच्यांनी कितें केलें आयडॉलेट्री मुर्ती पुजा काडले तेजे खातीर देवान कितें केलें तांकां तेंचेर श्राप घातलो ही कर्स्ड देम आनी रेवलेशन चॅप्टर 7 आनी 11 तूं चॅक केलें जाल्यार among the 12 tribes देवान डॅनाचें नांव काडून भायर उडयलो he took the name of the tribe of Dan and cast them out. Dan is not found. Manasseh is put instead of Dan. And that's what God does. He took the name of Dan out of the Lamb's book of life. Because of idolatry. And he brought Manasseh's name. Dan has a curse on them. Look at verse number 17. Dan shall be a serpent by the way. Who is a serpent? Satan, right? Dan shall be a serpent by the way, an adder in the path that biteth the horses, so that his rider shall fall backward. Look, कित्याक फाटी पडटले? Because of Satan. Satan will bite you and that's why you will fall because of the curse of God. देवाचे श्रापाक लागून ह्या सोयतान तुका चावता आनी तेजे खातीर आयज लोक फाटी पडटात बायबलान बरयला हांवें बरोवंक ना बायबल म्हज्या रागार जायनाकात हांवूय पडला हांव टेस्ट करपाक पडलो म्हणल्यार हें कितें चलता बाबा फॅशन हिंगा पळोवया कॅन आय फील एनीथींग लोक पडटात रायट आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा सोयतान तांकां चावता देवाचे श्राप तेंचेर येता म्हणून लोक फाटी पडटा दे फॉल बॅकवर्ड सो आस्क द क्वेश्चन मॅन व्हॉट इज दीस हें कितें घडटा हिंगा Second, we will see why people fall backward in 1 Samuel chapter 4. Poile Samuel on. Chapter 4. Verse number 18. हांव युट्यूबान पळयतालो एक चर्च हिंगा गोंयांत एक चर्च आहा मडगांवान एकलो दादा सोदां पडटा एवरी व्हिडिओ वेर दे आर हॅविंग इंट्रोडक्शन तो तेजो टीम मेंबर तो सगळे व्हिडिओन डिफरंट मेसेज सोदां पडटा तो फर्स्ट पडटा तो पडले उपरांतूच दुसरे पडोंक लागता इट्स अ सायकोलॉजिकल अरे तो पडलो तेजे पवित्र आत्मा आसतलो म्हाकाय पडोंक जाय पास्टर म्हणटलो हा बाबा आहा की म्हणटोरी सो इट्स अ सायकोलॉजिकल एकल्याक शिकोवन दवरला हो बोकडो म्हजो बरो आहा हेका शिकयतलो हांव सकयल पड म्हणून पयलो सगल्यांकीन मागीर लोक मागीर पडटात सो 1 Samuel chapter 4 verse 18 कितें बरयला sorry not chapter 4 verse 18 oh I'm on the second 1 Samuel chapter 4 verse 18 read that 1 Samuel chapter 4 verse 18 kire bolila and it came to pass when he made mention of the ark of God that he fell from off the seat backward बसलोलो असतो सीटान तो आणि फाटी पडटा तो आम्ही कितें म्हणटले अरे पळयत आत्म्याचे पावर न्हू बसलोल्या जाग्यारूच फाटी पडटा तो He fell from off the seat backward by the side of the gate and his neck brake and he died for he was an old man and heavy and he had judged Israel 40 years. This is the high priest Eli. Ark of the covenant was there in the house, in the temple. The ark of the covenant is removed. So look at verse number 21. Maybe we'll read the whole thing. Verse number 19. So he fell backward. Okay. It came to pass when he had made mention of the ark of the
आर्क ऑफ गॉड that he fell backward. जेन्ना तो आर्क ऑफ गॉडाचे उलयलो पळय तेन्ना तो कितें बसलो खुर्चेन तो फाटी पडलो फाटी पडटा तो. And his daughter-in-law, Phinehas' wife, was with child, near to be delivered. And when she heard the tidings that the ark of God was taken, that her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself and travailed, for her pains came upon her. And about the time of her death, the woman that stood by her said unto her, Fear not, for thou hast borne a son. But she answered not, neither did she regard it. Look at verse number 21 and 22. It tells why this person fell backward and why they died. Verse number 21. And she named the child Ichabod. Ichabod म्हणजे कितें? Saying the glory is departed from Israel. इस्रायलांतल्यान देवाचे मोहिमा कितें जालें? नाच जालें. It's gone. Because the ark of God was taken. When the ark of God is taken, the God's glory is departed, and when God's glory is departed, people die and fall backward. जे जाग्यार लोक फाटी पडटा त्या जाग्यार देवाचे मोहिमा ना. देवाचे उतर सांगता जे जाग्यार लोक फाटी पडटात थिंगा देवाचे मोहिमा नात. आमी कितले बोबो मारून दी थिंगा मोहिमा ना. Because the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband, and she said the glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. And that's why he fell backward and his neck broke and died. जेन्ना देवाचे मोहिमा ते जाग्यातल्यान वयता तेजे खातीर हो मनीस फाटी पडटा आनी मरता. लोक फाटी कित्याक पडटा? ते जाग्यार देवाचे मोहिमा ना. There is confusion. So पयली खबर देवाचे श्राप आनी सैतान घास मारता म्हणून स्पिरिच्युअली लोक फाटी पडटात. दुसरे देवाचे मोहिमा ते जाग्यार ना म्हणूनच लोक फाटी पडटा. पवित्र आत्म्यान ना, मोहिमा ना म्हणून. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन न्हू, देवाचे मोहिमा त्या जाग्यार ना म्हणून लोक पडटात. Because if God's presence is there, people will be quiet and decent. Right? फाल्यां जोरी तर नरेंद्र मोदी हिंगा येयलो जाल्यार कितले लोक हिंगा बोबो मारतले, सकयल पडटले तेजे फुडल्यान ना न्हू. आमी म्हणटा अरे तो प्रायम मिनिस्टर मातशें रिस्पेक्ट दिया, तेका ऑनर दिया, उगी रावया, तो उलयता ते आयकोया म्हणटले. पूण देवाचे मुखार आमी देवाच्या मंदिरान वचोन कितें करतात? आमी सगळे गडबड जाता. येस और नो? वी हॅव टू आस्क दिस क्वेश्चन. आमी विचारूंक जाय, क्वेश्चन करूंक जाय, कित्याक बाबा? Now, not everybody is falling because of Satan. I'll come to that point. But these 2 points we have to understand. People fall backward. सगळेच सकयल पडटा सैतानाक लागून पडना. सगळेच सकयल पडटा मोहिमा गेले म्हण पडना. पूण जायत्यो लोक जेन्ना सकयल पडटा देवाचे मोहिमा ना म्हणूनच लोक पडटात सकयल. देवाचे श्राप त्या जाग्यार आसा या तांचेर आसा म्हणूनच लोक सकयल पडटात. तिसरे खबर लोक सकयल कित्याक पडटात फाटी? Isaiah 28. Isaiah 28. Verse number 13. But the word of the Lord was unto them precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little, that they might go and fall backward and be broken and snared and
taken. Wherefore hear the word of the Lord, ye scornful men that rule this people which is Jerusalem. So what happened to this place is God's anger came upon these people. Why? Because they rejected the word of God. And so what God's word says? That they might go and fall backward and be broken and snared and taken. Look, fatigue the they are rejecting the word of God. ना ना पवित आत्मा डायरेक्ट उलयता पाशरान म्हणलें म्हाका आनी अशें आमी जेन्ना म्हणटात आमी कितें करता आमी देवाचे उतराक आमी रिजेक्ट करता. We make a man final authority instead of God being the final authority. देवाचे उतर आमचे फायनल अथॉरिटी जावंक जाय, मनीस न्हू. आनी जेन्ना आमी देवाची उतरां घेवन एक मनशाक उबारता आमी थिंगा कितें जाता देवाचे राग येता. आनी जे जाग्यार देवाचे राग येता ते जाग्यार लोक फाटी पडटात आनी फोटिंगान वयतात. God's anger comes upon them. If you read the whole chapter there, it's a very scary thing. God speaks about his anger. हे देवाचे खुशी न्हू की देवाची भुरगीं सकयल पडचे म्हणून, हे देवाचे शक्ती न्हू की देवाची भुरगीं सकयल पडटले म्हणून. हे दुसरेच शक्ती, हे पवित्र शक्ती न्हू, हे पवित्र आत्म्याचे काम न्हू, हे सैतानाचे काम. जेन्ना एक मनीस देवाचे उतराक रिजेक्ट करता तेन्ना ते फाटी पडटात. Isaiah 28. Because they rejected the word of God, God's anger came upon them. And what happened? They fall backward. They fati patat. Look at Jeremiah chapter 46. Jeremiah 46. Verse number 15. Jeremiah 46 verse number 15. Why are thy valiant men swept away? They stood not because the Lord did drive them. He made many to fall. Yeah, one fell upon another. And they said, arise and let us go again to our own people and to the land of our nativity from the oppressing sword. This is oppressing sword. God's word is an oppressing sword. When you go on a false doctrine, when you continue to listen to false, जेन्ना आमी फोटिंगान चलतात या आमी देवाचे उतराक आमी इन्कार करतात तेन्ना देवाचे उतर कितें जाता आमच्या जिवितान? इट्स एन ऑपरेशन. आवय तो कितें शिकयता रे बाबा, शी लागता, चड लागता. And when we consider God's word as an oppression and reject it, people fall one another. Why? Ignorance. When God's word is rejected as an oppressing sword, ignorance comes into the picture. ते कितें जाता ते देवाची उतरां कोण मान हें दिनात. आमी फकत नांवांक वी रीड एवरी डे, नथींग वी अंडरस्टँड. पवित्र आत्मा आमकां शिकयना, आमी वाचता पूण कांय दिसती पडना आमकां. आनी देवाचें उतर म्हणटा, these people are thinking that God's word is an oppressing sword. That's why they fall upon one another.
confusion. It's a work of the devil. शैतानाचे काम ते falling upon one another, rejecting the final authority of the sword of the Spirit, which is the word of God. Ephesians chapter 6. Mark chapter 9. Mark chapter 9. Mark chapter 9. लोक फाटी कित्याक पडटात? Mark chapter 9 verse number 17 to 27 आम्ही वाचले जाल्यार हिंगा कितें आहा? This is a truth about a man being possessed. And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which has a dumb spirit. This man is possessed by evil spirit. हे मनशाचे भितर कितें आहा? दुष्ट आत्मा. He has a dumb spirit, and wheresoever he taketh him, he teareth him, and he formeth, and gnasheth with his teeth, and pineth away. And I spake to thy disciples that they cast him out, and they could not. He answered him, and said, O faithless generation, how shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. And when they brought him unto him, and when he saw him, straightway the spirit tear him, and he fell on the ground and wallowed foaming. हो मनीस जेजूचे फुडल्यान येयल्या उपरांत कितें जाता? हो सकयल पडटा आनी असो सोरपाचे भाशेन हें जाता. वॉलोड फॉर्मिंग. तोंडांतल्यान कितें येता? तुमी युट्यूबान पळयता आसतले. बाल्डीन आयज वखतात चर्चीन आयज वॅक वॅक करून ग्रीन कलर येता, येलो कलर येता. तो गोडेक पुदिना हाला आसतलो, ग्रीन चटणी हाला आसतलो. कोण म्हणटा ग्रीन कलर स्पिरिट इज कमिंग आउट. इट्स हॅपनिंग. एम आय रायट? तुमी पळयलां आसतले. तुमी पळयात युट्यूबान पळयात. पळयत आत्मा म्हणटात, बालडी हाडटात थिंगा. ग्रीन ग्रीन वखतात, येलो वखतात आनी म्हणटा शे दिस गाय इज डिलिवर्ड फ्रॉम ऑल दिस. He might have eaten something, and out of stress in his mind what the pastor is putting, he is vomiting. But this guy is possessed with the evil spirit. Derek Prince, no, Kenneth Hagin. Kenneth Hagin is one powerful guy among the charismatic Pentecostal. एक दीस तो कितें केलो? आप बायबल घेतलो हातान आनी शेवडोन मारलो आनी म्हणटा आतां म्हाका बायबलाची गरज ना. कित्याक हांव आतां जेजू क्रिस्ताचो अपोसल पवित्र आत्मा म्हाका वाटत डायरेक्टली उलयता. आयज तो प्रिचींग करता, मेलो तो आतां प्रिचींग करतना दोग तीग जाण ताका घोट धरतात आनी तो लोकांच्या फुडल्यान वयपरान लोक रोखडेच आसतात आनी कुत्रे भाशेन धांवतात चर्चीन, कुत्रे भाशेन भोगतात आनी म्हणटा दिस इज द स्पिरीट ऑफ डॉग, लाफिंग स्पिरीट. पळयलां आसतलें. यू गो ऑन यूट्यूब आनी पळय केनेथ हॅगिन म्हणून घाल. People are laughing, he is also laughing. He touches somebody, everybody is laughing. आणि बायबल शेवटून मारता तो आनी म्हणटा म्हजे भितर आतां पवित्र आत्मा डायरेक्ट उलयता, म्हाका बायबलाची आतां गरज ना. कित्याक उजवाड ना थिंगा. पूण लोक आहा हजारांनी लोक, 10,000 लोक. आयज लोकांक तें जाय, मातशें एंटरटेनमेंट जाय. आयज आमी बिलिवर पिक्चराक वचना, आमी असले एंटरटेनमेंट पळयता. आमी this is the entertainment that we get. Satanic. पळयलां लाफिंग रोगडे आसतात, सगळे सगळे आसतात. दिस इज वॉट न्यू एज. तुमी योगान पळयलां आसतले. ते म्हणटा 5 उठोन आसात सगळे व्हडल्यान. आयज चर्चीन स्टार्ट जाले आनी म्हणटात द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. The joy of the Lord is my salvation. That is the strength. Jesus, book of Hebrews कितें म्हणटा? For the joy that was set before him, that's why he endured the cross. What is his joy? My salvation. My salvation is the joy of the Lord. So this man is falling down and wallowing and with foaming. पट्टा सकयल आनी सगल्याक तो हे जाता. कित्याक? तेजे भितर पवित्र आत्मा ना, दुष्ट आत्मा हा. ही हॅज इवल स्पिरीट, ही इज पोसेस्ड. आनी लोक चाजर घालता आनी म्हणटा पवित्र आत्मा आहा हेजो भितर. तुमी आनी एक व्हिडिओ पळयला आसतलो, एकलो पास्टर वयर रावता आनी असो कोत्ता आनी लोक भोंवता थिंगा पडटात सकयल. एक्चुअली मेन कितें फुडल्यान जे आसतात पळय सगळे तेजे टीम मेंबर आसतात. ऑलवेज रिमेंबर,
चड करून फर्स्ट रोवान कोण बसतात पळय असले हितून टीम मेंबर आसता आनी ते पयले पडटले आनी तेंचे पयले नाटकां जाता मागीर ते मेंटल स्टार्ट जाता लोक फाटी म्हण आहात पळय ते म्हणटले अरे पडचे पडटले आमकां पडल्यारूच पास्टर म्हणटलो पवित्र आत्मा आहा नाल्या म्हाका म्हणटलो हेका सोयताना देखून पडना कोण कोण बरे बसला पळय ते दुश्ट तेंचे दुश्ट आत्मा पडटात पळय तेंचेर पवित्र आत्मा आयज गो सगळे एवरीथिंग इज अपसाइड डावन what is happening so when these men came wo munis dena epain taka hadle fudल्यान देवाचे जेजूचे फुडल्यान तो सकयल पडटा आनी घुस्पता तो जमनीर कित्याक तेजे भितर दुश्ट आत्मा आसलोलो म्हणून finally John chapter 18 John chapter 18 John chapter 18 verse 3 to 6. This is the story where Jesus is praying in the garden of Gethsemane. Gethsemane che garden an Jesu magne kutta. This is they are going to come and capture, take him. So they want to kill him on the cross, crucify him on the cross. Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons. Jesus dorpa कशे येतात ते lanterns, torches and weapons. कोण येतात जेजूचे दुश्मन जेजूक दवरपाक येतात गार्डनान आनी ताका व्हरपाक पिलाता कोडे आनी ताका खुर्सार मारपाक लागून देवाचे दुश्मन येतात. Then therefore, knowing all things that should come upon him, went forth and said unto them, Whom seek ye? जेजू म्हणटा जेजू सगळे जाणा जाता आनी म्हणटा तुमी कोणाक सोदता? They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said unto them, I am he. And Judas also, which betrayeth him, stood with them. That is the pastors today. Judas. As soon then as he had said unto them, जेन्ना जेजू म्हणटा I am he म्हणून रोखडेच कितें जाता? They went backward and fell to the ground. फाटी वचून पडटात ते कित्याक ते जेजूचे दुश्मन म्हणून because they are enemies of Christ. That's why they fall backward. So why today people fall backward? 6 points. First thing is because God's curse is upon them. देवाचे शिराप तेंचेर आसा सोयतान तांकां गास मारता तेजे खातीर ते फाटी पडटात लोक. तुमी पोटा वचात थिंगाय पडटात तुमी कॅरिझमॅटीक मिटिंगा वचात खंय थिंगाय पडटात आत्मा खंयचो थिंगाचो आत्मा आनी हिंगाचो आत्मा सेम आत्माच तो. आमी कॅथलिकान वचना आमी हिंगा वयतात सेम आत्मो थिंगाय पडटात हिंगाय पडटात. येस नो पडटा काय ना पडटान पडटात. सो वाय पीपल फॉल बॅकवर्ड कित्याक पडटात? फर्स्ट देवाचे शिराप तेंचेर आसा सोयतान तांकां गास मारता. दुसरें म्हणजे कित्याक फाटी पडटा? देवाचे मोहिमा त्या जाग्यार सान गेले म्हणून लोक फाटी पडटात. फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 4 देवाचे मोहिमा नाच जाले थिंगा and people have to make entertainment. आयज मोहिमाक लागून म्युजीक वाजोवचें पडटा. आयज आयते वेळान तुमी पळयात थिंगा म्युजीक चलता चड असल्या कामान कित्याक इमोशनल ट्रान्सफॉर्मेशन. जेन्ना म्युजीक चलता पळय लोक चिंतना ते आमचे कुडी कंट्रोल करता म्युजीक. दॅट्स वाय टुडे देर इज लावड म्युजीक गोईंग ऑन. विथ म्युजीक पीपल आर बींग कंट्रोल. म्युजीकाक धरून आयज लोकांचे चिंतनायन कंट्रोल करता तेंचे कुडीक कंट्रोल करता. इट्स व्हेरी पावरफुल थिंग म्युजीक इज. Lighting, smoke. Because this all controls our mind.
सो सेकंड देवाची मोहिमा त्या जाग्यार ना, तेजे खातीर लोक फाटी पडटात. तिसरे खबर म्हणजे देवाचे राग तेंचेर येयलात, कित्याक ते देवाचे उतराक रिजेक्ट केला म्हणून. Isaiah 28, they rejected the word of God, that's why they fall backward. Anger of God, देवाचे राग तेंचेर येयले, देवाचे उतराक तेंच्यांनी कितें केलें, इन्कार केले, रिजेक्ट केले म्हणून ते फाटी पडटात. चौथे, ते कित्याक फाटी पडटात, दे आर कन्सिडरिंग गॉड्स वर्ड एज एन ऑपरेशन. आवय देवाचे उतर आमकां त्रास करता, पवित्र आत्मा डायरेक्टली उलोवन दी आमचे कडेन, हें नाका, हें चड व्हेरी हार्ड, डिफिकल्ट. आनी लोक पडटात वन अपॉन एनदर, एकाचे वयर दुसरो, जावं बायलां, दादले, भुरगीं, कोण कोणाक पळयना, आनी आमी रोखडे टॅग घालता थिंगा पवित्र आत्म्याचें काम. ट्राय करूंक जाय, हे सगळे सकयल पडटात पळय चर्चीन. एक दीस नुस्त्याच्या बाजारान व्हरोंक जाय, रॅप जावन आसा पळय थिंगा, आनी पास्टराक म्हणून प्रेयर कर आनी हात भोंवडाय म्हणून, पडटा काय पळोवया. कोण पडचे ना, कित्याक विस्तीत मेळ जातले म्हणून. हा, सूड आमचे मेळ जातले, धवे कपडे न्हेसला आमी. सो एकामेकाचेर लोक कित्याक पडटा, बिकॉज दे थिंक गॉड्स वर्ड इज ऑप्रेसिंग, त्रास करता आमकां देवाचें उतर. फिफ्थ, लोक कित्याक फाटी पडटात, बिकॉज ऑफ इवल स्पिरीट पोजेशन. तेंचे भितर कोण आहा, सैतानाचो आत्मो. आयज बेनिहीन पडटा, व्हडले व्हडले पास्टरूय पडटा, एक पास्टर दुसऱ्याच्या पास्टराचेर हात दवरले तोय पडटा. हेंचे भितर कोण आहा आतां, खंयचो आत्मो आसा, कित्याक पडटा, दुष्ट आत्मा तेंचे भितर आसा म्हणून. तो चेडो जेजूचे मुखार आयल्या उपरांत जेजू ताका सुटकार दिवपा खातीर कितें जाता, सकयल पडटा आनी ही इज वॉलोविंग एंड फॉर्मिंग. आनी सिक्स्थ, एक मनीस फाटी कित्याक पडटा, ते देवाचे दुश्मन जावन आसा, दॅट्स वाय, तेजे खातीर देवाचे दुश्मन जावन आसा. These are spiritual, biblical truth. But there are other psychological truth. लोक आयज कित्याक फाटी पडटा, सायकोलॉजिकल ट्रूथ आसा. अरे हांव फाटी पडना जाल्यार लोक कितें म्हणटले, लोक कितें म्हणटले, लोक म्हणटले म्हजे भितर पवित्र आत्मा ना, तेज्या खातीर हांवूय पडटा सकयल. दुसरे सायकोलॉजिकल ट्रूथ, फाटी पडोन पळोवया कितें एक्सपिरियन्स जाता म्हजे भाशेन, फाटी पडोन पळोवया कितें जाता काय म्हणून, तेजे खातीर लोक फाटी पडटात. तिसरे, हांव फाटी पडना जाल्यार पास्टराक वायट दिसतले. हा, पास्टराक वायट दिसतले, तेजे खातीर आयज लोक फाटी पडटात. देवाच्या उतरान कितें बरयलां, हें सगळें वायट. जेन्ना एका मनशाचेर पवित्र आत्मा येता, तो उबो रावता एंड ही बिकम्स करेजियस एंड बोल्ड. जेन्ना एका मनशाचे भितर पवित्र आत्मा येता, तो कितें जाता, शक्तीन बोधता. तो देस डिसेन्सी, सगळें डिसेंट जाता. थिंगा देवाची मोहिमा आसता. तो देवाचे भिरांतीन, देवाच्या मोगान बसोन उबे रावन आयकता आनी देवाचे स्तुती करता. आनी आपल्या तो मुखार, देवाचे मुखार पडोन ताका वर्शीप करता. फॉलिंग फॉरवर्ड इज अ सायन ऑफ ह्युमिलिटी. जेन्ना ते राजा येयले सोदून जेजूक, जेन्ना जेजू बालक आसलो, Matthew chapter 1 and 2, the Bible says they fell down and worshipped him. ते देवाचे मुखार पडोन ते वर्शिप करतात. It's a sign of worship. It's a sign of submission. It's a sign of humility. Falling forward and worshipping him. Falling backward
is because God's curse is on them, serpent has bitten them, God's glory has departed from them, they have rejected the word of God, so God's anger came upon them, they consider the word of God as an oppressing spirit, they are possessed by evil spirit, they are the enemies of God. You show me one point where God's people filled by the Holy Spirit fell backward and I'll become a Pentecostal. There's nowhere. देवाचे लोक, when they were filled by the Holy Spirit, they stood up and they preached the word of God. They became courageous and powerful. पवित्र आत्मा जेन्ना येता ते शक्तीन बोधतात, पवित्र आत्म्यान बोधतात आनी भियेन आसतना देवाचे उतर परगड कोत्ता आनी देवाची स्तुती कोत्ता, आर्गां दिता तेका आनी देवाची महिमा कोत्तात. हें देवाचे उतर, हेच देवाचे सोत आनी अशेंच आमी चलोंक जाय आनी अशेंच आमी देवाक महिमा दिवंक शकता. ना जाल्यार ओन भावार्थी येवन कितें म्हणटा, अरे हिंगा कितें जावलें रे, हो बेबदो कित्याक, बेबदोय पडटा आयज, पळयला तुमी, पिले उपरांत कितें करता तो पडटा. आनी तेजे खातीर आयज कंट्रोल करपाक पास्टरांनी न्यू नाम दिलें, द ड्रंकन स्पिरीट. म्हणजे पवित्र आत्म्यान हो ड्रंक जाला. Acts chapter 2, ऑन भावार्थी म्हणटा हा ते सोरो पिला आसतले आनी पेद्रू म्हणटा ना ते सोरो पिवंक ना, ते पवित्र आत्म्यान बोल्ला. आनी पेद्रू उबो रावन कितें करता, परगट करता आनी 3,000 लोक जेजूक मानून घेता ते दीस. दॅट्स वॉट हॅपन्स. गोंयांत सोत जरी तर आमी परगट करूंक जाय, तुमी उबे रावंक जाय आनी हें उतर व्हरोन लोकांक सांगूंक जाय. लिपोवन धरूंक जायना, आमी भियोन रावंक जायना. पवित्र आत्म्यान बोल्लेले लोक बायल जावन दादले आसूं भियेन आसतना देवाचे उतर परगट करतात. वी आर नॉट हियर टू प्लीज मॅन. लोकांक आमी मस्को मारपाक आमी येवंक ना, आमी देवाक महिमा दिवपाक देवान आमकां विचून काडला. आमी तेजे खातीर स्वताक लागून आमी उबे रावंक जाय, स्वत परगट करूंक जाय, स्वतान चलपाक आशेन आमी येवंक जाय. मनशाक भिवपाचें न्हू, देवाचे उतर कितें म्हणटा ते प्रमाणे आमी चलोंक जाय. Amen? Amen. If you have any questions, we'll try to get it. कसलोय क्वेश्चन आहल्यार आतां आमी पळोवया. But why the pastors in the churches, they don't Teach the people about these things? Because that's the foundation verse. Isaiah chapter 8:20. ब्रदराचे क्वेश्चन, आयज पास्टर जे आसात हे सोत कित्याक लोकांक आपल्या चर्चीन शिकयना, आनी तेजे खातीरूच हांवें पयलेच वर्स हांवें वाचले तुमकां आनी सांगलें हें आमचें बुनियाद. If they speak not according to this word, according to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. हे सोत ते लोक शिकयना जाल्यार कित्याक शिकयना, तेंचे भितर देवाचे उजवाड ना, तेजे खातीर हे शिकयनात. So majority of them do not know the truth. It is not trying to make me, I know everything. This is what the Bible teaches. Why people don't teach? They do not know this. टीव्हीन पळयतात आपुणूय कोतलो, आपुणूय अशेंच करूं जाय. I was like that. हांव जेन्ना जेजूक मानून घेतलो म्हाका सोत कितें डॉक्टरीन कांयच खबर नासलें. हांव 8 बसलो टीव्हीचे फुडल्यान, शेजारीचे टीव्हीन बेनिनाचे प्रोग्राम येताले 8. This is your miracle. And I wanted to be like Benny Hinn, doing miracles and all, until God opened my eyes and led me to the word of God. देवान म्हाका देवाचे उतरान बुडयलो, देवाचे उतर शीक म्हणून. So why many people don't teach? Because there is no light in them. तेंचे भितर देवाचे उजवाड ना, देवाचे उतराचे उजवाड ना, तांकां खबर ना. होय, करेक्ट. पास्टर कित्याक हॅपी जाता, कित्याक तेन्नाच लोक सुबेज जातले न्हू. लोकांक खबर ना कितें जाता म्हणून. लोक म्हणटा हा हेजे भितर पवित्र आत्मा आहा, तिका कितें तरी शक्ती आहा. पास्टराक जाय तशें.
आम्हाला फाटीच होता आनी म्हाका मागीर कित्यूक मारता म्हाका सॉरी म्हणटा जेजू हांव नको कितें सॉल्ट आनी म्हाका भितर भायर येता सारको पडायता पळोवन सदां एवरी वीक पडायता ते लोक कितें म्हणटा अरे हो पास्टर पावरफूल आं ते पास्टराचें मातशें हें वाडटा न्हू स्टेटस वाडटा लोक पडल्यार पूण लोकांक खबर ना हें सोयतानाचें कामां म्हणून आनी तेजेय भितर उजवाड ना आनी लोक पडटात पास्टराक बरें दिसता कित्याक म्हाका मुखार स्टेप घेवपाक मेळ्ळो Amen. सारको Amen. The other question is, you mentioned about the King James version now, but even the big evangelists like Billy Graham, he used NIV. Again the same words, no light. Yes. Why? I mean like, Billy Graham was a great preacher. Was a great preacher. Billy Graham solid older preacher आहलो. आणि एक दीस तो तेजो जो फ्रेंड असलो बिफोर बिली ग्रॅम वॉज देर वॉज अ मॅन हिज नेम वॉज चक टेम्पल्टन बिली ग्रॅमाकीन व्हडलो प्रिचर एकलो मनीस आहलो तेजें नांव चक टेम्पल्टन चक टेम्पल्टन एक दीस कितें बरो प्रीच करतालो आनी हजारांनी लोक येताले थिंगा 30,000 40,000 50,000 people were coming before Billy Graham was famous. One day he said, एक दीस तो म्हणालो देव संवसारांत ना, God is not there. He became an atheist. And they were both best friends, Billy Graham and Chuck Templeton. Best friends. पूण चक टेम्पल्टन एक दीस म्हणलो कितें म्हाका दिसना देव आहा म्हणून देव ना रे संवसारांत मनीस सगळे माकडांतल्यान येयले and so he rejected God's word, he gave up preaching and he became an atheist. Billy Graham was shaken up. Billy Graham took the King James Bible which he was always reading. He was a Baptist. He was reading the King James Bible. If you listen to his powerful black and white preachings, he preached like hellfire and brimstone. He was true. God's anointing was on him. But when Chuck Templeton rejected, जेन्ना Chuck Templeton गेलो, Billy Graham देवाचे King James Bible घेवन गेलो जंगलांत. He went to the jungle. He writes in his biography. And he promised God, Lord, I don't understand everything. म्हाका कांय सगळें समजना हितूंतल्यान. पूण हांव बिलीव करता की हें जें उतर तुजें आसा, he had his King James Bible. I will believe with all my heart, word by word, even if I don't understand, that this is your word and I will follow it. This he made promise with God alone in the jungle. He writes in his biography. But since the year 1982, the Roman Catholic Church started sponsoring financially his crusades. They wanted to pull him towards him. So the Roman Catholic Church started pumping money into his crusades. भरपूर पैसे दिवंक लागले ताका. And now he started pleasing them. Before 1982, no Catholic people would be bishops and all the Catholic priests would not be on his stage. But after in his 1980s, you will see all the preachers were there. Catholics and this and that. He became a compromiser. Today, Billy Graham, before he died, now he died. Before he died, there was a question that was asked by a man called Robert Schuller, who is a liberal. He asked Billy Graham, will people go to hell? Will God send anybody to hell? Billy Graham said, no. Nobody will go to hell because there is no hell. And everybody, whether they are Hindu, Muslim or Catholic, if they live a good life and follow the faith that they are following, they will go to heaven. What Billy Graham said? जावं तो मुस्लिम, हिंदू या कॅथलीक, जे तो विश्वास करता, जरी तो तितून तो बरोच विश्वास करीत रावलो जाल्यार तो स्वर्गाराजान वयतलो. जेजूक मानपाची गरज ना म्हणून बिली ग्रॅमान इंटरव्यू दिला. कित्याक? सॉरी? Crystal Cathedral, no? Robert Schuller. Yeah, Crystal. So he's a liberal guy. He's an apostate. So Billy Graham wanted to be famous, become friends with everybody. When we compromise, see, I don't have many friends in Goa. I don't have people, pastors in Goa don't like me. If you're going to talk the truth, you are not going to be liked. I'm telling you that. तू स्वताक उबो रावले तुका चड पास्टर ना. म्हयन्यान एक पाटी मिटींग जाता. म्हयन्यान एक पाटी थर्सडे मिटींग जाता पणजे. आनी ते मिटींगान कितें खबर चलता म्हजेच खबर थिंगा चलता. Too many times they talk about me. I'm like a threat to them. So if you're going to stand for the truth, you will not have many friends.
You will not have. But if you want to compromise, you want to become famous, then everybody will be your friends. So Billy Graham had lots of friends from 1980s onwards. But why he changed from King James version to start Money. using NIV? Money. People started pumping money into him. He did not want to offend anybody. Everybody started sponsoring and supporting his ministry. He promised God with this book, and then he went away from this book. So when people started coming forward and like making a confession of faith in Christ, if they were from Catholic Church, he sent them back to the Catholic Church. If they were Jews, he sent them back to the Jewish. If they were Lutheran, he sent them back to the. He did not send them. He did not say you should join a Bible-believing church. At least Joel Osteen says that, even though he never preaches the gospel. But you'll find at the end of the message, he says, join a Bible-believing church. But Billy Graham did not do that. He started sending the people back to where they came. Gadaran niloputun gadaran nots. It's a sad state of Billy Graham. But God's hand was upon Billy Graham. I normally don't speak much about Billy Graham. But because the question was asked, I try not to speak more about him, because I believe he had God's hand upon him in a mighty way. And a lot of people came to Christ through Billy Graham. I have high regards for him. I try not to speak about him publicly too much. But when I'm asked question, just to be honest, I answer that. So it's not my passion of speaking about Billy Graham, because I believe he died even as a man of God. But he will lose a lot of rewards in heaven. I believe he's not very happy about that. It's a sad fact. So it's just a lesson for you and for me. If you want too many friends, you follow what you're following. But if you want to stay alone with Christ and then you need to follow the truth and stand for the truth. Woe unto you if everyone speaks good about you. Something is wrong with you. So anybody have question? Ask. Rudy. Any questions? Adon prayer karva motto. Well, there's nothing wrong in praying for somebody. We should pray for one another, Bible says. Pray for one another. Paulus pasun munda, brethren, pray for me. No? Itla oldo apostle pasun munda, माझ्या खातीर तुम्ही मागणी करा. Pastor wants to lay hands and pray over us. So we allow it. If a pastor? If we go to pastor, they have a habit of saying that you put your hands. Not allowed. Well, if a pastor, the Bible says, no, lift up your holy hands and pray, or anoint them with the oil and pray. So, there's nothing wrong in pastor laying hands on somebody and praying. I don't say anything is wrong. Even in the Bible, when the patriarchs wanted to bless their children or anything, they laid their hands and blessed them. Bible said that the father can bless the son. Yes. I don't know the Bible actually lets other people lay their hands. Because they can transfer spirits. Well, if I pray for an unbeliever, my Holy Spirit will not go inside him. Yeah, but then laying of hands, that is the wrong thing I think.
Well, I don't know if there is any verse in the Bible that says, No, Bible says no, don't lay hand immediately. no, that's speaking about what, don't put somebody into responsibility immediately. Ah, okay. Don't, means because they will become proud immediately. Okay. So start slowly. Immediately giving responsibility. Immediately, like if a person got saved and next Sunday I tell him come and preach, he'll become puffed up. Then he'll get into temptation and trapped and he'll go away from God. So Bible says let them take time, let them learn humility and serve first. They are still learning that. Yes, serving, they have to serve first. So if people don't serve, you should not bring them up there. One who is not a servant, you make them a leader, you are sure to destroy their life in future. So laying hands, speaking about ordaining somebody, because they always laid hands and ordained the other people to take care of the ministry. So we got to be careful about laying hands on somebody, speaking about ordaining someone with responsibility to. Laying hands and laying hands. The Bible says laying hands. Yeah. So when they say elders will come and lay hands on person, Hands. so can be 2 hands or can be 6 hands. Hands. Yeah. I think Rudy's question is, if no, your question is lay hands, the transfer of the spirits. That's what we do. Means like, Anybody who's suppose able to if the lay man, hands on the spirits. say pastor, his life is not good, and then he lay hands. Oh, that's the question. Okay, here it is. From Australia, one lady contacted me. I'll tell you this. I'll explain this with this story. From Australia, one lady contacted me, and she wanted to come to India and do some ministry in Goa. So I asked her, what is your this? And like, she said, I preach. I said, how can you preach? You're a woman. How can you preach? You can preach to a woman. You can do children's ministry. How can you go into churches and preach? They say, no, God anointed me, but I'm coming. Can you meet me? I say, if you're coming, what is wrong in meeting? I will definitely love to meet you. They say, can I stay in your house for 1 day? So, she would call me every day. One day I put my wife on the phone and began to speak, and then finally we spoke about it. I said, okay, if you're coming, come. You can stay in our house one day. So we have a single bedroom flat, so we made our bedroom ready for her. We knew she's doctrinally off and she's a Jezebel actually. So we gave her a place, but thought, there will be an opportunity for us to share the gospel. Now, she has an evil spirit. I invited her in my house. Okay, we know this. My wife and I know this very well. We spoke about it. We invited, picked her up, brought her to our house. This is what she experienced. She could not sleep whole night in my bedroom. Whole night she could not sleep. And she says, I could not sleep in your house, I could not pray in your house. Now my spirit that is in me, the Holy Spirit, is more powerful than the spirit that is in her. She cannot transform any spirit in me. Her life became miserable that night. So when she actually came, she said, daytime I took her to Wagathor beach with my family. We enjoyed this. She felt very happy, comfortable with us. That night I took her out to Boshan Hotel and we had a dinner for her. We just wanted to show her, even though I am really I'm very strong in my teachings and I'm not going to compromise, but I love, I'm not going to say because you are a false doctrine, don't come to my house. No, I will take every opportunity to show the love of Christ, and if there is an opportunity for me to share the gospel, I will. So we took her out, we had dinner that night, and she said while coming on can I stay for 2 more days? I said, we were trying to escape for 1 night, now she wants to stay for 2 more days. So we allowed her. I said, okay. She was also good, kind, generous, talking to us. So I hope she will not be a trouble to us. Fine. But she could not sleep that night. Early morning, 5 o'clock, I'm praying. And she waited, she got up, she could not sleep. So I'm praying, she comes. I could see the shadow of somebody coming, and I open my eyes, she's watching at me, and since she goes,
5:30 again I'm still praying. 6 o'clock she comes in my room. I'm up, getting ready for my exercise. She comes and I want to pray for you, you know. The whole night I could not sleep and God has been telling me something and I want to pray for you. Like, can I just pray for you? And like, why? She said, no, I just saw in my, you know, in my vision that there is a generational curse on you. Did somebody do anything for you? I said, no, I've been doing for everybody. There is no generational curse on me. So I did not allow her to pray on me. Okay? Then, before I left my house for my exercise, I told my wife, she's going to come and talk to you and says, I want to pray for you. Don't let her pray for you. Okay? Don't let her pray for you. So she, just as I said, she went to my wife and she said this, your husband is extremely a powerful man. He's kind of a big whale in a big ocean. But I want to pray for you. Can I pray for you? My wife says, no. You can go to your room and pray for us. But we don't want you to pray upon us. Laying your hands on us and pray, no. You cannot pray for us. Because we don't think you are something great. We understand that you have an evil spirit in you. And we don't want you to pray for us. Yeah, your house is full of light. Yes. So she could not. So the next day she packed up bag in the house and she said, I cannot even pray in your house. I'm really feeling unrest here. I cannot even kneel down and pray. I want to go. So she calls up the secretary of Dominic. So Dominic's, I forgot that girl's name. She comes. I was not there. So she comes, she calls Dominic's wife, I think, and the Dominic wife sends one girl to pick her up. She's basically on the news. I know she's the spokesman for Dominic. I don't know her name. So she came to my house. I was not there. She tells my wife, I know this man. Like, how do you know? No, I've seen him on TV. I've seen him. People talk about him a lot. I said, oh, that is my husband. So she became a little cold. And then she went with this lady. So I didn't allow her to pray for me. And I don't want anybody to pray on me unless and until they are really a man of God. There are many senior men of God who are elderly than me, walking with the Lord for many years, who are preachers of God's word. When I meet them, I ask them to pray for me, pray over me, and I always ask them to bless me. I really want God's people to pray for me. I always ask them to do that. I've been to America. I met some of the greatest men of God there. In their office, I've asked them to pray for me and bless me. I've done that. But it is not right to ask any guys who are with false doctrine to pray for you. And be careful whom you are asking to pray first. Better you pray for yourself. Oh yeah. You put your hands and pray. Ask you to pray. But then actually you are supposed to teach them to pray for themselves. That's right. That's That's- God. Directly. Firstly, the churches, you don't have to ask them to pray. You can just ask him how things will be. You don't have. Things are good, I'm doing this. They are those contagious. And there are many people who say, especially women, they say, I can pray for you. I don't. We pray for Because ourselves. you don't know what they may pray and what they may pray for you. You may not want. That's right. So somebody else's blessings on us, no what? And we can pray directly to our Lord. Direct connection. Like in charismatic, they do that. Praying over each other. Passing on the spirits to each other. They become all of one spirit. You can't actually tell them everything. Well, one thing we must understand, if we are strong Christians, if we have the Holy Ghost in us, we need not worry about anybody's spirit passing on to us. But you have to be strong. Yeah, you have to be truly saved. You have to be truly saved.